गोंयान भारतीय जनता पार्टीक सत्तेर हाडपा खातीर म्हणून सुभाष वेलिंगकरच जबाबदार आसा अशा पद्धतीची वक्तव्यां कांय आसात। कोणाच्या एकाच्या हिकमतीचेर गोंयांतली भारतीय जनता पार्टी ही सत्तेर येवंक ना। ती आयल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या तळागाळांतल्या कार्यकर्त्यांनी केल्ल्या त्यागाच्या आणि कश्टाच्या आधाराचेर गैरसमज जांच्या मनान आसा तांच्यांनी आपापले हे गैरसमज पयस करचे। गोंयची बीजेपी जी वाडपा खातीर आसा ती बाकीच्यांनी जशी सगळ्यांनीच मदत केली तशी ताणेंय मदत केल्ली आसा। हो ताचो रोल आशिल्लो। आमी ताणें कांयच करूंक ना अशेंय म्हणनात, पण केल्लें, पण केवळ ताणें एकट्यानच आमकां मदत केली अशें न्ही, सगळ्यांचोच रोल आशिल्लो। गोंयांत बीजेपी वयर सरूंक पावली ताचें क्रेडीट एकल्या सुभाष वेलिंगकराक म्हणटा तें खरें न्ही, क्रेडीट कार्यकर्त्यांक वता। आल्लेकाराच्या तोंडान वेलिंगकराचेर जाप। 6 तारखेक आमचे राष्ट्रीय नेते आनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी जी गोंयांत येवपाच्या जाहीर सभा घेवपाक परमिशन मागलां, कारण महालक्ष्मी कडेन मागले थंय कोणाकूच परमिशन दिवना, काँग्रेसीकूय दिवना आनी आमकां दिवना, कारण लोकांची येवपाची वचपाची वाहतूक बंद जाता। आमकां लोकांक त्रास न करता खंयच्याच वाहतुकीक अडथळे न येता ही जाहीर सभा करपाक जाय। चड करून झरी कडेन आसतली, अजून हें करून मागला परमिशन। हय, मांडवीत कसिनो हाडपी काँग्रेस आतां खंय सरकाराक तांची लायसनां रिन्यू करची पडटात। पयरूं म्हटलेलें हांवें की कॅझिनोक परमिशन दिल्ली ही काँग्रेस पक्षाचें सरकार आसतना कॅझिनोक परमिशन दिल्लें आसा। भारतीय जनता पक्षान सरकार एक सुद्दां कॅझिनोक परमिशन दिवना। जे लायसन जशी रिन्यूवल आसा तें करचेंच पडटा। तुगे लायसन रिन्यूवल जाल्यार तुका गाडी खंय चलोवपाक मेळटा। आमी कोर्टाकूच सांगलेलें तें शिफ्ट करतले पणजी दवडी आसा। आमी हेजेर सरकार हे विचार करता आनी वेळ पडल्यार हे कॅझिनो आमी बंद करतले। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।